नमस्कार तुमकां सगळ्यांक रायट नाव आमी आसात बोडकोवड जंक्शन कलांगूट हांगासर. हे कलांगूट वाठारांतले एक प्रायम जंक्शन जावन आसा आणि आतांच हांगासर 12:15च्या सुमारास एक इन्सिडंट जालो. तो म्हटल्यार एक स्पीडिंग ऑल्टो कार हांगासरल्यान पास जाताली. तिने हाडून एका एक्सेसीचेर धडक दिलेली आसा आणि हो जो एक्सेसीचो चालक आसा तो बऱ्या प्रमाणात जखमी जाल्लो आसा. इतल्या प्रमाणात की ताचो जो पाय ताचो जो एंकल आसा तो बरोच ट्विस्ट जाल्लो आसा आणि ताका मूव सुद्धा करपाक जायनासले. हो जो ऑल्टो कारीचो जो ड्रायव्हर आशिल्लो तो WRDG तो इतलो ड्रंक आशिल्लो, तो आपल्या मात्तूय सेन्सान नासलो आणि तो कितें उलयतालो हे ताकाच खबर नासले. हांव फाटल्यान येतालो, तो फुडें नासलो. स्पीड ब्रेकर पळोवन तेणे ब्रेक मारलो. हांव फाटल्यान घेतलो, गाडी मातशी टच जाली आनी तो पडला. व्हडले अशें हें कांय ना. कंचन मनीस जो एरियेचो आसा पळय न्हू ताका फोन केल्लो तो येता. तुका सांगतलो कितें तो. कोणाक फोन केल्लो आसा? कंचन हे एरियेन जो मनीस आसा पळय न्हू ताका फोन केल्लो. तेणी म्हाका दिसता तांकां फोन केल्लो. तांकां तेणी फोन केला, तेंचे मनीस येतले. म्हाका विशय क्रिएट करपाचो ना. विशय न्ही, तुवें एम्बुलन्सीक फोन मारला ना. जो विशय जो आसा पळय न्हू तेजो जो तेजो विशय आहा पळय न्हू तो क्लियर करपाक हांव रेडी आहा. म्हणून तुमकां सांगता, हांवें म्हाजी गाडी थंयसर सायडीक घेतलेली आसा आनी हांव रावलो. तुवें एम्बुलन्सीक फोन मारला, तेजो पांय मोडला. इतलेच हांव तुमकां सांगूं शकता. पांय मोडला ना आसा ना. हो जो विशय आहा पळय न्हू तो विशय मेडिकलच आसा. तुम्ही मुद्दम क्रिएट करू नाका. एम्बुलन्सीक फोन तुम्ही क्रिएट करू नाका विशय. तू ड्रंक आसा, तू ड्रंक आसा, तू ड्रंक हांव आसा. ड्रंक आसा काय ना न्हू हो विशय पासून न्हू इतलो इम्पॉर्टंट ना. पण कारण हांव तुमकां इम्पॉर्टंट ना म्हटल्यार गोंयान ड्रिंक अँड ड्रायव्ह अलाव आसा. हांव तुमकां ना, सांगता गोंयान हांव ड्रिंक तुमकां अँड ड्रायव्ह सांगता अलाव आसा. जो विशय आसा पळय न्हू. एक सेकंड म्हाका कॉल येता. आता फुडल्या प्रोसेसा खातीर फुडली जी इच्छनामा ताचो करपा खातीर पुलीस कलांगूटचे येवन स्पॉटा वयल्यान ताका पुलीस स्टेशनान घेवन गेलेले आसा आणि तसोच जो इंजर्ड मनीस आसा ताका हांगासल्यान हॉस्पिटलान शिफ्ट केलेले आसा. फुडली म्हायती जी आमकां मेळटली ती आमी तुमच्या मुखार हाडटले. माय गोवा नेटवर्क खातीर कलांगूटच्यान हांव विणा मांद्रेकर.